नॅशनल गेम्स गोंयांत जाल्यो आनी गोंयान 92 मेडल घेतले. तितूंतले 27 गोल्ड आशिल्ले आनी ते 27 जे 10 गोल्ड आशिल्ले ते स्क्वे मार्शल आर्ट्सान आशिल्ले. आमी तुमचे फाटले 2 दीस 2 मेडलिस्ट तुमचे मुखार हाडलेले आनी आयज आमचे मुखार आसा जो म्हणल्यार स्क्वे मार्शल आर्ट्सान गोल्ड घेतले आसा तो म्हणल्यार नितेश विटू जल्मी. सो तेजे कडल्यान जाणून घेवया की तेजो एक्सपिरियन्स कसो नॅशनल गेम्साचो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॅशनल गेम्सान तूं पार्टिसिपेट जाता स्क्वे मार्शल आर्ट्सान ती पयलींच गेम चूज केल्ली केन्नाच्यान खेळटा तूं? म्हाका सद्याक 12 वर्सां जालीं. हांव 6th आसतनासून जॉयन जाल्लो आनी एक मनान आशिल्लें स्क्वे गेम्सान म्हाका स्क्वे मार्शल आर्ट्सान मेडल घेवचें. जेन्ना आमकां कळलें की नॅशनल गेम्सान ही डेब्यूट जाता तेन्ना हांवें ठरयलें की मेडल घेतलो म्हणून. पांयाक पयतना मागीर पांयाक तुवें कॅप घातलेली आसा सो ही इंजरी बीन जाली तुका कितें तरी? हय, जेन्ना फायनल फायट खेळटालो हांव जम्मू काश्मीरा वांगडा तेन्ना किक घेत तेन्ना मागीर पांयांक लागली. सो ही किक घेवन तुवें कंटिन्यू तशेंच केलें? हय, कंटिन्यू केलें कित्याक मेडल जायलेंच न्हू गोंयाक लागून तशें म्हाकाय जायलें म्हणून कंटिन्यू केलें. आनी जेन्ना तुका तूं इंजर्ड जालो पयलीं तेन्ना पॉयंट्स कितें आशिल्ले? तूं लीड आशिल्लो काय तूं बिहायंड आशिल्लो? हांव तेन्ना लीड आयलो, 4 पॉयंटांनी लीड आशिल्लो. ओके, सो स्क्वे मार्शल आर्ट एक्चुली गेम म्हणल्यार कशी? मार्शल आर्ट्स आमी आयकलां पूण स्क्वे मार्शल आर्ट्स ही नवी गेम आशिल्ली, एक डेब्युटंट गेम आशिल्ली नॅशनल गेम्सा खातीर. सो स्क्वे मार्शल आर्ट्स आनी मार्शल आर्ट्स वेगळें कितें? आमचे हितून हातीन एक भरगुला आनी तुरा आसता, तशेंच गार्ड आसता, हेड गार्ड आनी चेस्ट गार्ड म्हणून. तितून आमकां जे तुरा आसता तितूनसून पॉयंट काडपाचे आसता आनी तो भरगुला आसता तितूनसून आमकां ब्लॉक करपाचें आसता आनी तशेंच आमचे पांय किक्स बसून यूज जाता हितून. सो हे नॅशनल गेम्सा फर्स्ट टायम तूं पार्टिसिपंट जालो, गोल्ड गावले गोंया खातीर आनी गोल्ड म्हणल्यार तूं आख्खे इंडियेन ते कॅटेगरीन तूं टॉप आसा आख्खे कंट्रीन सद्या. सो तेन्ना हें आयकोन कशें दिसता मेन म्हणल्यार? एक मनानसून खूश जाता की इतले वर्सां हांवें गेमीक दिवन लास्टाक एक व्हडल्या स्टेजीर म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हणून एक मनानसून हॅपिनस कशी येयल्ली. प्रिपेरेशन कशें आशिल्लें नॅशनल गेम्साक? म्हणल्यार तूं म्हणटा की पयलीं ती खंय ना खंय अशी स्कूल गेम्सां खेळ्ळा, भायर सगळ्याक खेळ्ळा, पूण नॅशनल गेम्सा तयारी कशी आशिल्ली वेगळी? नॅशनल गेम्सा लागून आमकां सरांनी आमचे ट्रेनींग कॅम्प हें केल्लो 3 म्हयन्यांचो. तितून एक डायट कॅम्प आशिल्लो, तसोच रेजिडंट कॅम्प आशिल्लो 45 डेजाचो. हितून आमकां सरान आपले जे स्किल्स आशिल्ले न्हू ते आमकां ट्रान्सफर केल्ल्यो आनी त्योच स्किल आमी नॅशनल गेम्साक यूज केल्ली आसा. सो तुवें डायट म्हणलो म्हणटरी म्हणटा विचारता की जी स्क्वे मार्शल आर्ट्स आसा ताका तूं फिटनेसूय खूब जाय. सो डायट मेंटेन करपाक तुका कितें कितें खावपाचें बंद करचें पडलें मेन म्हणल्यार जंक फूड थोडें आसता कितें कितें तुवें खंय खंय सॅक्रिफायस केल्लें खाणा बाबतीन तरी? तशें जाल्यार आमकां शुगर पयलीं कमी करपाक पडलें कित्याक म्हणल्यार शुगरानसून आमचो वेट वाडटालो. तशें भायले वडा पाव तसले सामोसा ते कमी करपाक पडले आनी वेट आसता न्हू तितून आमकां तो वेट मेंटेन करपाक लागून अमकी डायट फॉलो करपाक पडली. मागीर तुजी प्रॅक्टीस कशी आसताली नॅशनल गेम्साची तयारीची? प्रॅक्टीस कशी दवरताली तुजी स्वताची? थोडे तुजे पर्सनल गोल्स आसतले, थोडे हेजे आसतले जे कोच आसता ते सांगता आसतले, पूण तूं पर्सनली मेंटली तूं कशी तयारी करतालो? हांव तशें जशें आमचें ट्रेनींग जालें न्हू हांव घरा येवन परत ट्रेनींग करतालो 1 वराची. कित्याक लागून ती ट्रेनींग म्हाका आनी करूंक जाय कित्याक मेडल जायलेंच न्हू. तशें आमचे वयर हांव टॅरसार वचून ट्रेनींग करतालो आनी सगळी की प्रॅक्टीस करतालो, वेट्स घालून पांयाक प्रॅक्टीस करतालो. ती म्हणलें की तुका 12 वर्सां जालीं तूं स्क्वे मार्शल आर्ट्सान आसा. सो फर्स्ट टायम जेन्ना गेलो न्ही तेन्ना तूं स्वताहून जावन गेल्लो काय तुका फॅमिलीन धाडलेलो? फॅमिलीनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आहा कित्याक म्हाजो डॅडी बरो नाशिल्लो तरी पूण तेंच्यानी सांगलें तूं वच खेळ, तुजी ड्रिम्स आहा ते पूर्ण कर आनी म्हाज्या मनानसून इच्छा आशिल्ली की नॅशनल गेम्साक पार्टिसिपेट जावचो. खूब जाण आसता ते पळयता की क्रिकेटीन वयता, फुटबॉलान वयता, बॅडमिंटन अशे गेमीक वयता. तुवें स्क्वे मार्शल आर्ट्सूच कित्याक चूज केलें? तशें पयलीं ल्हान आसतना म्हाजो एक ड्रीम आयलो की हांव उरलेले स्पोर्ट्सान कितें दाखोव म्हणून. पूण जेन्ना हांव स्क्वेन जॉयन जाल्लो तेन्ना म्हाका ती गेम आवडली आनी खूब बरी दिसपाक लागली आनी ती हांवें कंटिन्यू केली आनी खूब नॅशनल्स केल्ल्या आनी बरें दिसलें की हांवें स्क्वे गेम्सान कितें तरी बरें केल्लें. बाकीचे गेमी पेक्षा स्क्वे मार्शल आर्ट डिफरंट कितें म्हणल्यार जे ऑडियन्स पळयता तांकां तुका सांगपाक जाता की ही गेम डिफरंट कशी? हितून तुका मेंटली पासून टफ आसूंक जावं आनी तसोच फिजिकली तुका बरो मेंटेन आसूंक जाय कित्याक हितून तुका कॉम्बॅट स्पोर्ट न्हू जे तुका मार लागपाचें खूब हें आहा चान्सीस आहा आनी तशेंच तुवें आपली ताकद दाखोवंक जाय आनी मेंटली स्ट्रॉंग आसूंक जाय. जेन्ना एरिनान देंवता तेन्ना तुका कळना ओपोनंट कसली यूज करतलो म्हणून ते तुका भंय नासतना खेळोंक आसता. सो ती म्हणल्यार की तूं स्ट्रॉंग आसपाक जाय. जेन्ना तुजे एटॅक येतालो तेन्ना तूं कसो डिफेंड तुजी कशें तरेन डिफेंड कसो करतलो पूण कितली तकली दवरताली तुवें सारकी? तेन्ना फूल फोकस तेजे अपोनंटाचेर आसूंक जाय आनी कावंटर अटॅक घेवपाची चड हें आसूंक जाय तेजे कडेन कित्याक लागून जेन्ना ब्लॉक डिफेंड करता तेन्ना तुवें आपल्या तुरानसून तेजे अटॅक करपाचें आसता.
मेन म्हणल्यार आनी नॅशनल गेम्स गोंयान जाल्यो होम ग्रावंड तुजे खातीर तुजे सपोर्टर आसताले सो तो एक कितलो एक बेनिफीट आशिल्लो की लोक सगळे जे तुजे स्टेटीन जाता तुका सगळं वळखता सो तो कितलो बेनिफीट आशिल्लो. खूब बेनिफीट जालो कित्याक म्हटल्यार म्हाज्या भावांक पासून येवपाक मेळ्ळें पळोवपाक, तशेंच म्हागे फ्रेंड्स आसा तिंकां येवपाक मेळ्ळें आनी एक ट्रॅवलींग आसा तो कमी जालो, जे रेस्ट घेवपाचो टायम आसा तो चड मेळ्ळा आमकां आनी तितून आमी आमच्या इव्हेंटान फोकस करूंक मेळ्ळें. जेन्ना तूं जिखलो मेडल तेन्ना तुजे घरा कडेन तशेंच मागीर वाड्यार सगळे तेंचे कशें रिस्पॉन्स आशिल्लो तेंचे हॅपिनेस कशें कितें आशिल्लें. खूब जाणांनी मागीर मॅसेज्यो तशे कॉल्स केले कॉंग्रेच्युलेशन हें करपा लागून. तशेंच मागीर पेरंट्साक खूब खुशी जाली की आपलो भुरगो एक व्हडल्या स्टेजीर एक गोल्ड मॅडल मारलेलें आसा म्हणून. आनी एक म्हणल्यार तुका आतां गोल्ड गावल्ले आसा तूं हे कॅटेगरीन सगळ्याक टॉप आसा सो नेक्स्ट कितें फुडें कितें आतां तुजें. फुडें तशेंच आतां परत 38 नॅशनल गेम्स येवपाच्या तितून पार्टिसिपेट करपाक चिंतलो हांव. तशेंच आमच्या एसोसिएशनाचे गेम्स येवपाच्या नॅशनल गेम्सा तितून पासून वचपाचें चिंतलें. पार्टिसिपेट करपाक चिंतलो काय पार्टिसिपेट जातलो हे शुगर शॉट. एक मनानसून कॉन्फिडंट हा जातलो म्हणून. तशेंच आमच्या कोचान सपोर्ट केलो आनी आमकां जाय ती ट्रेनींग दिली हांव शुवर पार्टिसिपेट जातलो. आमच्या वाड्यार न्ही पप्पा सो तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की तेंचे कसो तांकां कशें दिसलें तेन्ना तेंचे चेडो गोल्ड मेडल जिखलो तेन्ना. म्हणून तुमकां पयलीं विचारता की तुमी तेणी एक सांगलें की तुमी बरे नाशिल्ले तरी तुमी ताका सपोर्ट केलो सो कितें रिजन आशिल्लें मेन म्हणल्यार सगळें गजाली. काम सदांच म्हाका खोशी भोगताली कित्याक म्हाजे भुरगे स्पोर्ट्सांत बरोबरीचे अवस्था सद्याची गाय न्हू म्हाजे पांय बी लागना तेन्ना आमी ताका सदांच सपोर्ट करताले की तूं बरें जिद्द कर गोल्ड मॅडल बी मार म्हणून. आनी आमचो ताका सदांच आशिर्वाद आसलो. तुमचो मम्मीचो तेज्या आनी म्हाजो सदांच आशिर्वाद आसलो, भावांचो बी आशिर्वाद आसलो. आनी तो सदांच आमकां ताका प्रॅक्टिसेक वयता तेन्ना आमी ताका सांगताले तूं जिद्द करून हें कर म्हणून. तेणी खूब मेडल्स हाडली पळय खंय पण नॅशनल गेम्साक जे गोल्ड मेडल घेवप तें तेंचे खातीर व्हडलें आशिल्लें. आख्ख्या देशान म्हणल्यार ते कॅटेगरीन सगळ्यात सद्या तो टॉप लेवलाचे आसा ते कॅटेगरीन सो तें एक तुमच्या खातीर व्हडलें आशिल्लें की आपलो चेडो आख्ख्या देशान सद्या एक त्या लेवलाची वयर आसा म्हणून. ना ही सदांच प्रत्येकाक आवय बापायक खुशी भोगतात न्हू कित्याक आपलो चेडो बरे भाशेन एका टॉप लेवलार वयचो अशें म्हणून प्रत्येकान आमकांय दिसतालें की तो बरे अशें हेतूर टॉप लेवलार वयचो आनी ताका यश प्राप्त जावचें म्हणून हें आमचें सदांच हें आसतालें आशिर्वाद आसतालो ताका. तेणी म्हणलें की तुमी म्हणल्यार फॅमिलीन ताका त्या स्पोर्ट्सान घातलो म्हणून कितें मेन रिजन आशिल्लें घालपा खातीर स्विम मार्शल आर्ट्सान. मेन म्हणजे तेजें कितें आसलें वीश तेजें वीश कितें आसली आपूण स्पोर्ट्स करतलो स्पोर्ट्सान ताका लायक आसलें म्हणटकच तो म्हणलो आपूण स्पोर्ट्सान जॉयन जाता आनी म्हणलें ताका सांग तूं ओके तूं कर कितें करता तें जॉयन जा. तो सद्या पयलीं इंजिनियरींग करता न्हू तो म्हणलो आपूण हें करता म्हणलो आपूण वच म्हणलें तूं आनी प्रॅक्टीस कर म्हणून. आनी कशें तें म्हणल्यार की सगळे चडशे पेरंट्स म्हणटा की अभ्यासाची चड लक्ष दवरी स्पोर्ट्स मागीर सो तेणें म्हणलें की तेणें तुमी ताका चड स्पोर्ट्सान लक्ष दिवपाक लायलें स्पोर्ट्सान पयलीं धाडलो सो स्पोर्ट्स कितलो इम्पॉर्टंट तुमचे नदरेन. ना स्पोर्ट्स म्हणजे कितें आतां शिकपूय चड इम्पॉर्टंट आनी स्पोर्ट्सूय इम्पॉर्टंटूच जाल्लें आहा न्हू. शिकपूय हें जायत न्हू शिक्षण आसल्यार नंतर फुडें कितें जॉब मेळोंक शकता आनी स्पोर्ट्साचे नॅशनल मेळ्ळ्यार तुका जॉब मेळटा आनी प्लस ताका कितें तरी डिग्री आसूंक जाय न्हू कितें तरी तो क्वॉलिफाय आसूंक जाय न्हू. आनी तो कसो आपलें बॅलन्स करतालो शिक्षण प्लस स्पोर्ट्स. तो बॅलन्स करतालो म्हणजे तो ट्रेनींग वयता आसतना तेजें मनान आसलें की आपूण हें सारकें हें करतलो म्हणून आमकां तो सदांच सांगतालो आपूण प्रॅक्टीस करता आसतना मातशें हें करता म्हणून अशें. तुमी आतांच खूब इमोशनल जाले तेन्ना मेडल गावतना कितले इमोशनल आशिल्ले. ना आतां मेडल मेळ्ळें म्हणजे आतां आमकां खुशी कशी आहा न्हू आतां ताका सगळे मेडलाचेर मेळप आनी हें जावप म्हणजे मातशें खुशी आसता न्हू. तुमी म्हणलें की तुमकां जाय आशिल्लें की ताका मेडल गावचें म्हणून तेणी मेडल घेवन तुमचें नांव वयर काडलें. हय ऑफकोर्स आवय बापायचे नांव सदांच वयर येतात गोल्ड मॅडल सगळ्यांचे येतात न्हू. तेणी म्हणलें की फुडें आतां तो 38 नॅशनल गेम्स तयारी करतलो म्हणून सो ताका तुमचो सदां सपोर्ट आसतलो. हय आमचो सपोर्ट आहा ताका तो कितें आतां करता पळय तो सपोर्ट आमकां आसतलो आमी ताका सपोर्ट दितले. आनी एक म्हणल्यार ती गेम आसा तितून ती फिजिकल गेम आसा झगडी आसता मार्शल आर्ट्स आसता तेन्ना भंय आसना की आपलो चेडो त्या गेमीन खेळटा जितून रिस्क आसा किक आसा कोणी खंय कितें लागत जाल्यार म्हणून एक भंय आसना मनाक. ना फिजिकल जेन्ना तो फीट आसता तेन्ना ताका खबर आसता न्हू तो बाबा आपूण बाबा कितें जालें जाल्यार आपूण कसो डिपेंड बी करतलो म्हणून आमी ताका कितें आतां तूं आमचो आशिर्वाद आसता ताका तूं बाबा हें सारकें हें करून खेळ म्हणून अशें आसता न्हू आमचें.
तूं तुजी स्टडी लायफ आनी जी गेम आसा ती मॅनेज कशी करता बिकॉज सगळ्यांक आसता की बाबा आपलो भुरगो शिकपाक जाय प्लस थोड्याक स्पोर्ट्साची उमेद आसता सो दोनी बॅलन्स आनी शिक्षण खूब इम्पॉर्टंट आसा लायफाक सद्या सो दोनी बॅलन्स कशें करता तूं जर तुका लायफान कितें तरी करूंक जाय आनी जर तुका तें आवडटा जाल्यार तुका फुडें वयता तेन्ना दोनी बॅलन्स करपाक खूब गरजेचें आसा तशेंच म्हाजें शिक्षण आनी म्हाजो स्पोर्ट्स दोनी हांव एकूच पळयता कित्याक लागून स्पोर्ट्स म्हाका खेळटकीर म्हाका खूब आनंद दिता सगळे स्ट्रेस पासून वयता आनी शिक्षण एक म्हाज्या करियराक लागून हांव हें करता सो दोनी बॅलन्स करपाक एक्स्ट्रा एफर्ट कितले घालचे पडटा खूब घालूंक पडटा कित्याक लागून जेन्ना तुका अभ्यासान जेन्ना तूं खंय तरी चुकता जाल्यार तुका तितून चड एफर्ट घालूंक पडटा मागीर स्पोर्ट्सान म्हाका कमी करूंक पडटा तशेंच मागीर तूं जेन्ना स्पोर्ट्सान फाटीं उरता तेन्ना अभ्यासान तुका लक्ष कमी दिवंक पडटा म्हणजे थोडी कॉम्प्रमायज करचें पडटा लायफान कॉम्प्रमायज करूंकूच पडटा आनी जे तुका ऑडियन्स पळयता जे भुरगे पळयता तांकां तूं कितें मेसेज दिवपाक सोदतलो रिगार्डींग स्पोर्ट्स एज वेल एज जशें एज्युकेशन जशें तूं लायफ बॅलन्स करता तूं एक सगळे भुरग्यांक मेसेज कितें दिवपाक सोदतलो जर तुका कितें आवड आहा तें तुमी पर्स्यू करा कित्याक लागून जें तुजें पॅशन आहा तें पर्स्यू केल्यार तुका लायफान खूब कितें मेळोंक शकता तर हो आशिल्लो एक गोल्ड मेडलिस्ट जिणे स्क्वे मार्शल आर्ट्सान मेडल घेतलेलें आसा अशें तुमचे मुखार आमी आनीकूय मेडलिस्ट घेवन येतले तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट